हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. पळयात बाबा, ज्या वेळार आमी देवाची स्तुती गायता त्या वेळार आमचो आत्मा देवाक उल्लासता, आमचें काळीज देवाक दिनवासता. बायबल क्लियर म्हणटा, मॅथ्यू चॅप्टर 22:37, तुज्या सगळ्या काळजान, तुज्या सगळ्या आत्म्यान तुवें देवा बापाक वाखाणणी दिवंक जाय, आनी हीच वाखाणणी आमकां धादोशी करता. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार अन्य भाशेन आमी आमच्या देवाक दिन वाचूया. लिबोरही नमाकारा मांतारा माकेरा बाकोरा की नमाकारा लेके लिखितारा माकोरा माकेरा बासिकी नमाकारा बादिला बाकारा दिले लाखीनी लखी नमाका माकाता लको बाकाती लबा अबे अबे शमाकारा खाताला. हालेलुया. नीतरा मातारा. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, परतून देवान आमकां एकठांय केल्यान ताका वाखाणूंक, ताका दिन वासूंक. लुकाचो 1 वेसवर आनी 42वी ओळ आमकां सांगता. लूक चॅप्टर 1:42. आनी व्हडल्या ताळ्यान तिणें म्हळें, अस्तऱ्या भितर तूं सदय आनी सदय तुजे कुशीचें फळ. आनी म्हज्या सोमयाची आवय म्हजे सरी येवची म्हूण खंयचें म्हाका फाव जालें. तर पळय, तुज्या नमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यान आसा त्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली. आनी 45वी ओळ सांगता, आनी तुवें सत मानले देखून तूं सुभागी, तर देवान तुका सांगलां तें घडटलें. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, ही स्टोरी आसा आमच्या मरियमाची आनी तिच्या मावशे भयणीची एलिझाबेथीची. ज्या वेळार तिका कळ्ळें की ती जाणटे पिरायेर गर्भेस आसा, त्या वेळार मरियमाय तिका मेळोंक गेली. आनी त्या वेळार तिचें नमान आयकना फुडें, तिची उतरां आयकना फुडें एलिझाबेथीच्या कुसव्यान आसले त्या बाळकान उडकी मारली. आनी त्या वेळार मरियमायन देवाची वाखाणणी केली, देवाची स्तुती केली, देवाक वाखाणली. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, मरियमायन देवाची उतरां पाळली. देवान तिचे पासत जे ह्या संवसारान काम दवरलेलें तें तिणें पुरें केलें. ज्या वेळार ती एक आक्वा रोसरी, ज्या वेळार एक गाब्रियल देवदूत तिचे थंय येता आनी ज्या वेळार तिका देवाचो संदेश दिता, त्या वेळार तिणें देवाची उतरां आयकली आनी त्या उतरांक सत मानून तिणें हय म्हटलें. आनी त्याच वेळार मोगाच्या भाव भयणांनो, तें देवाचें उतर पुरें जालें. तें उतर कशें पुरवें जालें, जी इतल्यो प्रॉफसी ज्यो जुन्या करारान बरोवन दवरलेल्यो. ज्या वेळार मरियमायन येस म्हटलें, हय हांव आसा सोमयाची चाकरण, जावं तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें सगळें घडो. आनी ज्या वेळार तिणें येस म्हटलें मोगाच्या भाव भयणांनो, तें उतर तिच्या कुसव्यान पुरें जालें. आनी संवसाराचो सोडवणदार स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां मेळ्ळो. इमॅन्युएल, देव आमच्या सांगाता. आयज मरियमाय आमकां तें सांगूंक सोदता मोगाच्या भाव भयणांनो. जशें तिणें हय म्हटलें देवाच्या उतरांक, जशें तिणें देवाच्या उतरांक फॉलो केलें, तेच भाशेन हर एका दिसा आमी देवाच्या उतरांक पाळो दिवंक, देवाच्या उतरांक मान दिवंक, देवाची उतरां फॉलो करूंक. कित्याक ती ल्हानपणांत हांव देवाची उतरां पाळटाली आनी ती देवाच्या उतरांनी भरलेली. आनी देखूनच तें उतर त्या वेळार तिचे लागीं येयलें. देखूनच देवान तिका विसरून काडली. सदांच मतीन दवरात, आयज देवान तुका आनी म्हाका विसरून काडला काय. जशें मरियमायन म्हटलां, हय हांव आसा सोमयाची चाकरण, जशें हांवें आनी तुवें देवाच्या उतराक हय म्हटलां काय. आमकां अशे प्रश्न विचारुया, आमी खरेंच मरियमाये भाशेन आसाव काय, आमी खरेंच देवाच्या उतराक मान दिताव काय. तो प्रश्न आमी आमकांच विचारुया. आनी जर हय तर देवाक वाखाणुया, आनी ना तर मोगाच्या भाव भयणांनो देवाच्या उतरा प्रमाणे जशी मरियमाय चल्ली तशी चलोया, तशी चलोया.
ह्या गिता वरवीं आमच्या देवाक वाखाणुया. मोजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, मोज्या तारका देवा सोबे मुरगोटा. मोजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, मोज्या तारका देवा सोबे मुरगोटा. ताणी लांदीक चाकोरणीचेर दीस घाली, सगळ्यो पिणकां म्हाका भागी म्हणटल्यो. सोरबोलिश्टान म्हाका केली ओझापा, पवित्रचीत सदा उरचीत ताचें नांव. मोजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, मोज्या तारका देवा सोबे मुरगोटा. मोजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, मोज्या तारका देवा सोबे मुरगोटा. मोगाच्या भाव भयणांनो, तिने स्वीकारून घेतले आपल्या जिवितान देव स्वामी जेजू ख्रिस्त तिचो तारक म्हणून, आणि ती देवाक वाखाणटाली. देखून ती देवाच्या नदरे मुखार बेश्ट आसली. आपली भक्ती करतले थाय आमचो देव, पिडके पिडकेत काकू दया दाखयता. आपलो बोलिश्टा दुबारून सर्वेस्पर, काळजान मनान गरगरतेल्यांक धांवडायता. पदवेदारांक सदरा वयले शेव दिता, लांबीकांक तो माई मोगान वयर काडटा. भुकेलेल्यांक दादोस करता देण्यांनी, क्रेस्तांक जाल्यार खाली करून परतिता. मोजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, मोज्या तारका देवा सोबे मुरगोटा. मोजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, मोज्या तारका देवा सोबे मुरगोटा. दयाळ मोगाचो इस्रायेलाक आपल्या चाकरांक बाळगिता. अब्राहामाक आनी ताच्या पुतांक दिल्ले उतर विश्वासी देव सांबाळटा. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक, आदी आतां आनी सदा सदांकाळ. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक, आदी आतां आनी सदा सदांकाळ. मोजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, मोज्या तारका देवा सोबे मुरगोटा. मोजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, मोज्या तारका देवा सोबे मुरगोटा. मोजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, मोज्या तारका देवा सोबे मुरगोटा. मोजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, मोज्या तारका देवा सोबे मुरगोटा. मोजो आत्मो जेजू क्रिस्ताक वाखाणटा, मोज्या तारका देवा सोबे मुरगोटा. मोजो आत्मो जेजू क्रिस्ताक वाखाणटा, मोज्या तारका देवा सोबे मुरगोटा. मोजो आत्मो जेजू क्रिस्ताक वाखाणटा, मोज्या तारका देवा सोबे मुरगोटा. मोजो आत्मो जेजू क्रिस्ताक
देवाक वाखाणटा म्हज्या तारका देवाचो वेह मुरगोटा म्हजो आत्मो जेजू क्रिस्ताक वाखाणटा म्हज्या तारका देवाचो वेह मुरगोटा म्हजो आत्मो जेजू क्रिस्ताक वाखाणटा म्हज्या तारका देवाचो वेह मुरगोटा म्हजो आत्मो जेजू क्रिस्ताक वाखाणटा म्हज्या तारका देवाचो वेह मुरगोटा म्हजो आत्मो जेजू क्रिस्ताकूच वाखाणटा म्हज्या तारका देवाचो वेह मुरगोटा म्हजो आत्मो जेजू क्रिस्ताक वाखाणटा म्हज्या तारका देवाचो वेह मुरगोटा लिबा शारा बादेलेले लिबी लिबी शाबारा बारा 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 बाम ओ ब्रेसेरे बेशा बारा 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 बा ओ ग्लोरिया la bashere bere 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 oh hallelujah हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदांकाळचो देव आसा. तो सदांकाळ आमचे भितर रावता. प्रेज द लॉर्ड. कितेंच भाशेन जशें काल हांवें तुमकां सांगलेलें, कितेंच भाशेन आयज आमी शिकवण घेवया. आमी जे सत मानता म्हणटा तिची. प्रेज द लॉर्ड. आनी जायतीं जाणां आमी क्रिस्तांव देखून आमी सत मानता डिक्लेअर करता. आनी खिरीच भाशेन ती सत मानताचो अर्थ आजुनूय आमकां खबर ना. प्रेज द लॉर्ड. आमी जी सत मानता म्हणटा तितून कितें आसा हें जर आमकां समजलें जाल्यार आमी संवसारांतली सगळ्यान गिरेस्त मनशां आसतले. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हें सत मानता म्हटल्यार कितें? डिक्लेरेशन. सत मानता प्रेयर म्हटल्यार कितें जावन आसा. पळयात, आयज आमच्या जिवितांत जी प्रेयरां दिल्यान ती फकत पुस्तकांतली प्रेयरां म्हणून आमी मनान घेवन चलता. प्रेज द लॉर्ड. फकत पुस्तकांत. पूण ती आत्म्यान आमी रिसीव करना. फक्त एक फॉर्मेलिटी म्हणून, धर्म म्हणून वा धर्मांतली विधी म्हणून आमी पाळता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण जर तुमी जर हे सत मानताचो मिनींग जर सारको पळयतात जाल्यार हे सत मानता तुमकां खूब कितें तरी शिकोवन वयता. आमेन. पळयात, आयज आमी पळोवया सत मानताचो अर्थ कितें जावन आसा तो. आमेन. पळयात, आमी म्हणटा न्हू सत मानता देवाक म्हटल्यार कितें? हांव बिलीव करता, हांव विश्वास थेयता आमच्या देवाक. आमेन. सगळ्यान म्हत्वाचें आसा आमच्या देवाचेर आमचो विश्वास जावो. आमेन. आतां हय येता ज्या वेळार आमच्या देवाचेर आमचो विश्वास जावो तर त्या देवा थंय आमी सदांच आमच्या विश्वासान आमी चलोंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, जायत्या जाणांनी कितें केलां जाणा, देवाचेर विश्वास ठेवचो सोडून जायतीं जाणां आसा तेंच्यांनी वस्तूचेर विश्वास दवरला. खंयच्या तरी वस्तूचेर. आनी ती म्हणटा त्या वस्तूंनी देव आसा. जायते पावटी हांव तुमकां सांगता वस्तूंनी देव रावना. भागवत पावलू पासून सांगता वस्तूंनी देव रावना. पेद्रू पासून सांगता वस्तूंनी देव रावना. जुवांव पासून सांगता वस्तूंनी देव रावना. आनी हेर सगळे शीस सांगतात वस्तूंनी, मुर्त्यांनी देव रावना. प्रेज द लॉर्ड. सो पयलें जें डिक्लेरेशन आसा तें सजमोन घेयात. कितें जावन आसा तें? हांव सत मानता म्हटल्यार हांव विश्वास ठेयता. प्रेज द लॉर्ड. सर्व पदवेदार बापाक. आमेन. सो हय तेची नांवाची स्तुती केली वयता. हांव सत मानता म्हणटा. आनी कोणाक सत मानता तर सर्व पदवेदार जो बापूय आसा तेका सगळी पदवी आसा त्या बापायक हांव सत मानता. प्रेज द लॉर्ड.
आमेन. कितलें अमेझींग प्रेयर आसा पळय. सगळ्या पदवेदार बापाक हांव सत मानता. उपरांत कितें म्हणटा, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा. आतां सर्गावेलो आनी पृथ्वीच्या रचणाराक हांव सत मानता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आनी फुडें कितें म्हणटा, आनी जेजू क्रिस्ताक. आमेन. आतां खूब जाणांक खबर ना, ह्यो जो संवसार रचला न्हू, ओके, ह्यो संवसार रचला, ह्यो दुसरें कोणी रचूंक ना, ह्यो जेजू क्रिस्तानूच रचला. आमेन. कित्याक बायबल कितें म्हणटा, जुवांचो पयलो अविसर पयली वर, आरंभाक खंय देवाचें उतर आसलें आनी देवाचें उतर देवा सांगाताक आसलें आनी देवाचें उतरूच देव आसलें आनी तेचे भायर आयलेली एकूय वस्तू ना म्हणटा. आमेन. आनी तें उतरूच जेजू क्रिस्त आसलें. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हें खूब म्हत्वाचें आसा तुमच्या जिवीत. प्रेज द लॉर्ड. खूब म्हत्वाचें आसा. जें कितें हांव उलयतां तें खूब म्हत्वाचें आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. कित्याक जाणा, हें जर आमकां सजमाना ना तर आमी कितलेंय पावटी जर सत मानता म्हणटा, आय बिलीव म्हणटा, आमकां सजमचेंच ना हें कितें आसा तें, आनी तें उतर आमच्या जिवितान पुरें जावचें ना. कितलें सोबीत प्रेयर आसा हें सत मानता, आय बिलीव, पूण तेची खोल सजमवणी आमी केन्ना घेवकूच ना आनी आमकां घेवन सारकी दिसोकूय ना. प्रेज द लॉर्ड. पयलें तूं डिक्लेअर करता, येस आय बिलीव, येस हांव सत मानता. कोणाक? सर पदवेदार देवा बापाक. आमेन. सर पदवेदार देवा. आनी कितें म्हणटा, सर्ग आनी पृथ्वी रचलेल्या देवाक. आमेन. डिक्लेअर करता, सर्ग आनी पृथ्वी रचलेल्या देवा आनी जेजू क्रिस्ताक. आनी जेजू क्रिस्ताक कित्याक आमकां आयजूनय सजमोंक ना, जेजू क्रिस्त ज्या वेळार संवसाराची उत्पत्ती जाय आसली तेन्ना आसलो. आमेन. कित्याक जुवांचो पयलो अवेसूर तिसरी वळ क्लियर म्हणटा, ताचे वरवीं सर्व वस्तू रचल्यात. आमेन. ताचे वरवीं सर्व वस्तू रचल्यात आनी रचलेल्या वस्तू मदें ताचे विणे आयलेलें अशें कांयूच ना. आमेन. ताचे विणे आयलेलें अशें कांयूच ना. आमेन. सो सगळ्यो वस्तू म्हज्या जेजू क्रिस्तांतल्यान उत्पन्न जाल्यात. आमेन. सगळ्यो वस्तू म्हज्या जेजू क्रिस्तांतल्यान उत्पन्न जाला. हांव म्हज्या जेजू क्रिस्तांतल्यान उत्पन्न जाला. तूं तुज्या जेजू क्रिस्तांतल्यान उत्पन्न जाला. अख्खो संवसार जेजू क्रिस्तांतल्यान उत्पन्न जाला. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो पळयात, आनी जेजू क्रिस्तान ताच्या एकल्याच पुताक. प्रेज द लॉर्ड. तेचो एकलोच पूत. हे एकलोच पूत म्हटल्यार कितें आसा पळयात, जुवांचो तिसरो अवेसूर 16वी वळ म्हणटा, देवान संवसाराचो इतलोच मोग केलो की ताणें आपलो एकलोच पूत म्हाका आनी तुका दिला. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका आनी तुका दिला. सो हय कितें म्हणटा, ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयाक. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आमच्या सोमयांक कित्याक म्हटलां हय, कित्याक ज्या वेळार थॉमसान जेजू क्रिस्ताचेर डावट धरलो आनी डावट धरल्या उपरांत जेजू क्रिस्तान म्हटलें, थॉमस ये आनी म्हज्या कुशयेन हात घाल. आनी थॉमसान वचोन तेजे कुशयेन हात घातलो. त्या वेळार ते उतर घेतला, म्हज्या सोमया आनी म्हज्या धनया. आमेन. सो हय कितें म्हणटा, म्हज्या सोमया, आमच्या सोमया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ समावलो. कितें म्हणटा, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ समावलो. पळय बायबल कितें म्हणटा, हर एक मनीस ह्या संवसारान कुडी वरवीं जल्माता, पूण एकलोच जेजू क्रिस्त आसलो जो आत्म्या वरवीं जल्माला. प्रेज द लॉर्ड. लूक चॅप्टर 1:35 कितें म्हणटा, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुका सावळी घालतली. कित्याक मरियमाक डावट येयलो, हें कशें घडटलें. ज्या वेळार एंजल्स ताका सांगता तुजे कुशवेन भुरगो जातलो, पूण ती कितें म्हणटा, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना, तर हें कशें घडटलें. त्या वेळार म्हणटा एंजल, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुका सावळी घालतली. आमेन. सजमोन घे, परमेश्वराची शक्ती सावळी घालतली. सो जेजू उत्पन्न जाला, जेजू जल्माला, ह्यो पवित्र आत्म्याच्या शक्ती वरवीं जल्माला न्हू मनशांच्या. जशें एक मनीस जसो घोव बायल लागीं येतकूच भुरगीं जाता तशा भाशेन उद्भवंक ना, तर तो पवित्र आत्म्या उदेशी उद्भवला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सजमोन घेयात, जेजू ख्रिस्त ह्यो कोण आसा तो.
जेजू क्रिस्त ह्यो देव आसा आनी मरियम आयनूय पासून स्विकार केले कितें तर जेजू क्रिस्त ह्यो देव आसा म्हणून. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तिणी आपल्या जिवितांत जेजू क्रिस्ताक धनी आनी स्वामी म्हणून मानलें. प्रेज द लॉर्ड. आनी आयज ती हेवनान आसा. कित्याक हेवनान आसा? ती जेजू क्रिस्ताची आवय म्हणून हेवनान ना आसा, पूण ती जेजू क्रिस्ताच्या उतरार चल्ली म्हणून हेवनान आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सजमोन घेयात बाबा, ही जी सत मानता आसा, आय बिलीव आसा. आमी कितले टायमार आमी देसाचेर म्हणटा, आमी चर्चीन म्हणटा, पूण ते आय बिलीव, सत मानताचो अर्थ, मिनींग आमकां खबरूच ना आनी ते मिनींग घेवन आमी चलना वचना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, जो जेजू क्रिस्त जो तुमी मोग करता, तो जेजू क्रिस्त पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळला. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र आत्म्या वरवीं. मरियमान क्लियर म्हटलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलो संबंध ना. मागीर हें कशें घडटलें? कित्याक मरियमाक तें पॉसिबल नसलें. कित्याक मरियमा ही नॉर्मल मनीस आसली, तुजी आनी म्हाजे भाशेन नॉर्मल मनीस आसली. हें कशें घडटलें? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हें कशें घडटलें? प्रेज द लॉर्ड. सगळ्यान इम्पॉर्टंट आसा आयचे देवाचें उतर. आयचे देवाचें उतर इम्पॉर्टंट आसा. हें कशें घडटलें? हें कशें घडटलें? तिका खबरूय नसलें हें कशें घडटलें आसलें. तें खबर नासलें. पूण देवाचें उतर सांगता, पवित्र आत्म्या वरवीं तें काम पुरें जातलें. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र आत्म्या वरवीं तें काम पुरें जातलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सजमोन घेयात बाबा, जिवितांत सगळ्यान म्हत्वाचें आसा तें पवित्र उतर. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सगळ्यान इम्पॉर्टंट आसा तें पवित्र उतर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सगळ्यान इम्पॉर्टंट आसा आनी ह्या पवित्र उतरा वरवीं सगळें चलता. पवित्र उतरा वरवीं. पळयात, देवाचें उतर कितें म्हणटा पळयात, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं कितें जालें म्हणटा? गर्भ सांबाळलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो. सगळ्यांक सजमोन घेवंक जाय, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळला. आमेन. पवित्र आत्म्या वरवीं. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र आत्म्या वरवीं. पवित्र आत्म्या वरवीं. फुडें पळयात, पोन्स पिलाता खाला ताणें कश्ट सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. प्रेज द लॉर्ड. ही स्टेप आसा. ताका मारलो, ताका खुर्सार जोडलो आनी खेरीज भाशेन खुर्सार जोडल्या उपरांत ताका फोंडान निकी पिलो. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा, तिसरे दिसा तो मेलेल्यांतलो जिवन जालो. आमेन. ह्यो फेथ जावन आसा आमच्या जिवितांतलो. तिसरे दिसा तो मेलेल्यांतलो कितें जालो? जिवन जालो. दीस इज द फेथ. ह्यो फेथ डिक्लेर आसा. तिसरे दिसा तो मेलेल्यांतलो जिवन जाला. तो सगळ्यांनी सजमोन घेयात, तिसरे दिसा तो मेलेल्यांतलो जिवन जाला. आमेन. सो ज्या वेळार ती वस्तोरी थंय येयली, ओके, ज्या वेळार ती वस्तोरी येयली आनी वस्तोरी येवन थंय पळोवंक लागली, आमच्या सोमयांक कितें खंय पुरल्यात तो आमकां खबर ना, पूण त्या वेळार एंजलान कितें सांगलें? तो हांगा ना आसा. सजमोन घेयात, आयज पासून तो हांगा ना आसा. आयज पासून तो मुर्तीनी ना आसा. आयज पासून खंयच्या वस्तूंनी तो ना आसा. तो हांगा ना आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक तो आतां महिमेवन जाला. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, मेलेल्यांतलो खंयचोच मनीस जिवो जावंक नासलो. एकलोच जेजू क्रिस्त आसलो जो परतून उठलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी पळयात कितें म्हणटा? तिसरे दिसा तो मेलेल्यांतलो जिवन जालो. प्रेज द लॉर्ड. सर्गार चडलो. प्रेज द लॉर्ड. सर्गार चडलो. पळयात बाबा, कितलें साबार रितीन देवाचें बरें डिक्लेरेशन आसा. आमेन. ज्या वेळार तो मेलो,
3 दीस तो एम कोणान आसलो आनी 3 दीस तो एम कोणान शुभ वर्तमान प्रीच करतालो, देवाचें उतर प्रीच करतालो. कोणाक देवाचें उतर प्रीच करतालो? जे नोहाच्या टायमाक जे फ्लडान मेल्यात, जे नोहाच्या टायमाक जे पुरान मेल्यात, तांकां देवाचें उतर प्रगट करतालो म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता. आमेन. तिसरे दिसा मेलेलो जिवन जालो आनी सर्गार चडलो. आतां तो सर्गार आसा. आनी पळयात थंय क्लियर म्हणटा, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. आमेन. सो आतां जर तुमी सोदतात खंयच्या मुर्तींनी, जर तुमी सोदतात खंयच्या वस्तूंनी, तुमी म्हणटा आमी उगडासाक करता, उगडासाक करूची गरज ना. कित्याक आतां तो सर पदवेदार जावन देवाच्या उजव्या हाताक बसला. आमेन. तो जिवो आसा आनी जिवो रावतलो. आमी जिव्या देवाची भक्ती करूंक जायी, मेलेल्या देवाची न्हू. आमी खंयचे मुर्तीची भक्ती करूची न्हू, पूण आमच्या जिव्या देवाची भक्ती करूंक जायी. कित्याक तो जिवो आसा आनी बापाच्या उजव्या हाताक बसला. आमेन. सजमोन घ्या. जेदा काय हें सजमोचेत ना, तेदा काय तुमचे जिवितांतलें बॉन्डेज तुटोचें ना. कित्याक तर आयज तो देव बापाच्या उजव्या हाताक बसला. ह्यो आमकां फेथ सांगता. आमेन. आयज ह्या वेळार तो उजव्या हाताक बसला. हें उतर खंय आसा? हेब्रेव चॅप्टर 10 वर्स 11 and 12 क्लियर म्हणटा, आयज तो देव बापाच्या उजव्या हाताक बसला. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आतां सद्या तो आतां हांव उलयतां न्हू बाबा, ह्या वेळार पवित्र आत्मो काम करता आनी तो खंय आसा? तो उजव्या हाताक बसला बापाच्या. तो उजव्या हाताक बसला बापाच्या. तो उजव्या हाताक बसला बापाच्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तो उजव्या हाताक बसला. आतां फुडें पळया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो उजव्या हाताक बसला. थंय थांवन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. आमेन. कितें म्हणटा? थंय थांवन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी जातली. हर एक मनीस देवा सामकार उबो रावतलो आनी तेच्यात पासून आमी सांगता, तुमी देवा मुखार उबे रावच्याक तुमी तुमकांच तयार करात. आमेन. तुमकां तयार केला. कित्याक बायबल म्हणटा, ज्या वेळार तो येतलो त्या वेळार ताका कुडी आत्म्या सहीत तुमी नितळ आसलेली जाय. आमेन. कुडी आत्म्या सहीत. पळयात, ज्या वेळार येतलो तेच्या आदी रॅप्चर आसा, तेच्या आदी उठयणी आसा, तेच्या आदी चर्च वयर उबारतले, तेच्या आदी चर्च वयर उखाल्ले वयतले आनी तेच्या उपरांत 7 वर्सां ट्रिबलेशन आसा, 7 वर्सां एंटी क्रायस्टचे राज आसा आनी तेच्या उपरांत जेजू क्रिस्त येतलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तेच्या उपरांत पवित्र आत्मा येता. पळयात, हें सोबीत डिक्लेरेशन आसा. सोबीत डिक्लेरेशन. जेंकां हें सजमता ते आपलें जिवीत बदलतात. आमेन. कित्याक हांव इतले दीस हें म्हणटालो, पूण म्हाका सजमवणी नासली. पूण आयज ज्या वेळार पवित्र आत्मा येयलो, म्हाका सजमवणी आयली, म्हाका स्वतंत्रता आयली आनी म्हाका सजमोंक लागलें हांव म्हणटा तें कितें. हांव म्हणटा, हांव चर्चीन म्हणटा, हांव घरा कडेन म्हणटा तें कितें. सत मानता हें एक डिक्लेरेशन आसा, ही एक उच्चारणी आसा म्हज्या भावार्थाची आनी त्या भावार्था वरवीं सगळें जिवीत म्हजे भितर आसा. सगळें जिवीत म्हजे भितर आसा. सगळें जिवीत म्हजें. हांव विश्वास थेयता जेजू क्रिस्ताचेर. हांव विश्वास थेयता तेणें धाडलेल्या बापाचेर. हांव विश्वास थेयता तेच्या पवित्र जल्माचेर. हांव विश्वास तेच्या पवित्र मरणाचेर. हांव विश्वास थेयता तेच्या सामर्थ्यशाली पुनर्जीवनाचेर. हांव विश्वास थेयता तेच्या बापाच्या उजव्या हाताक बसलेल्या राजवटीचेर. आमेन. हांव विश्वास येयला आनी ह्यो एक पावट तुमचे भितर विश्वास येयलो न्हू, तुमी संवसारांतले अशे मनीस जातले. तुमकां कोणाच्या मनशांची गरज पडची ना. कित्याक तुमचो देव तुमच्या सांगात आसा. जर पवित्र पुस्तक म्हणटा, जर देव तुज्या सांगाताक आसलो जाल्यार अशी खंयची वायट शक्ती आसा जी तुज्या विरुद्धाक उबी रावतली. आमेन. सो पळयात, हें सत मानता आसा. आनी जर तुमी आयज हे मिनींगफूल म्हणटात, अशें न्हू, मिनींगफूल म्हणटात, तुमी
दिमी घालतात आनी मिनींगफूल म्हणटात, तुमच्या रुमान वयतात मिनींगफूल म्हणटात. हांव विश्वास थेयता, डिक्लेअर करूंक जाय. कशें डिक्लेअर करूंक जाय? हांव विश्वास थेयता, हांव सत मानता देवा. येस देवा, हांव खरेंच सत मानता, खरेंच सत मानता. तूं सोर पोदयेदार बापूय आसाय, तूं सोर पोदयेदार बापूय. स्वर्ग आनी पृथ्वी तुवें रचलाय देवा, स्वर्ग आनी पृथ्वी तुवें रचलाय. आनी जेजू क्रिस्ताक हें सगळें जर तूं डिक्लेअर करता पळया, पवित्र आत्मो रिसीव जातलो, पवित्र आत्मा तुमच्या जिवितान येतलो. आनी एक फावट पवित्र आत्मा येयलो तर पवित्र आत्म्याचें उतर कितें म्हणटा? सत तुमकां सजमतलें आनी सत तुमकां स्वतंत्र करतलें. आमेन. सत तुमकां स्वतंत्र करतलें. इतलें सोंपें आसा जिवीत, इतलें सोंपें आसा. पळयात, आमी खंय तरी मिस्टेक करता आनी आमी आमचीच घुसपाट्टा. जशी इज्रायल परजा देवान तांकां आशिर्वादीत केली, पूण ती कित्याक लागून घुसपाटली? 40 वर्सां ती रानान भावताली. खरी तर ती वाट 8-10 दिसाची आसली. 40 वर्सांची रानान कित्याक? तेणी देवाच्यो आज्ञा मोडल्यो, देवाच्या उतराचेर ती भायर चल्ली. परिणाम 40 वर्सां ते अरण्यान भावताली. प्रेज द लॉर्ड. जे प्रॉमीस लँड आसलें, जे आशिर्वादाची जमीन आसली, ती तांकां मेळोंक ना. प्रेज द लॉर्ड. पळया, जर तुमकां देवा सांगाताक तुमी तुमची इश्टागत करतात जाल्यार हांव 100% सांगता तुमचें जिवीत बदलतलें, तुमचें जिवीत बदलतलें. तुमचें हर एक दूख बदलतलें, हर एक कश्ट तुमच्या लायफांतलें बदलतलें. कित्याक? तुमी देवा सांगाताक इश्टागत करतात. आमेन. विचार करात आनी चलात. थंय येवचो आसा, तसो टायम लागीं पावलो. आमकां बेगी रेडी जावंक जाय, कित्याक ज्या वेळार तो येतलो त्या वेळार ताका आमी कुडी आत्म्या सयत नितळ आसलेली जाय. आमेन. गॉड ब्लेस. थँक्यू जिजस. हे दिसा पासून, त्या वेळा पासून, तुज्या उतरां पासून, तुजी उतरां सामर्थ्यशाली, तुज्या उतरांक ताकद आसा, तुज्या उतरांक बळ आसा, कित्याक तुजी उतरां जिवी आसा. सर्वेस्पर देवा ह्या वेळार पळयता जितलीं जाणां तुजी उतरां आयकता आनी सजमतात. हांव पळयता देवाचो अभिशेक देंवताना, हांव पळयता देवाची कृपा देंवताना, हांव पळयता देवाचें सामर्थ्य तेंच्या जिवितांत डिक्लेअर जाता. आमेन. गॉड ब्लेस.